म्हणजे 2012 ते 2017 पर्यंत भारतीय जनता पार्टी आणि मनोहर पर्रीकराचेर जाणी अशे द्वेष भावनेन आरोप केले आणि त्याच्यानंतर लोकांचे जनमत मागले आणि तातूंतल्यान म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधी भूमिकेंतल्यान तो आमदार जालो आणि आमदार जातकच या सगळ्या त्याचे पाठीराखे जे आसात ज्या कामा खातीर विजय सरदेसायाक निवडून दिल्लो तांचो मतदारांचो विश्वासघात करूनय तो भारतीय जनता पार्टीन आपले 3 आमदार घेवन आपल्या बरोबर आनी 2 आमदार घेवन तिगांकय मंत्रीपदां ताणें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा भितर दिली आणि परत एक फावटी आपलो रंग बदलून तो सांगपाक लागलो की आपण समजतालो तसो भारतीय जनता पार्टी कॉम्युनल न्हय जातीवादी न्हय हो साक्षात्कार त्या वेळारय ताका जालो। त्याच्यानंतर 2 वर्सां तो आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान भितर जे जे निर्णय घेतले आसात ते निर्णयाक ताणी सहमती दाखयल्ली आसा। ज्या दिसाक ताका भायली वाट दाखयली भारतीय जनता पार्टीन त्या दिसाच्यान परत एक फावटी आपलो रंग बदलून परत एक फावटी अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करपा खातीर परत एक फावटी रंग बदलपाक लागलो। ज्या वेळार म्हाका दिसता की विजय सरदेसाय डेप्युटी सीएम आसतनाय बी महाराष्ट्रवादी पक्षाचे 2 आमदार हातून येवन सरकार परत एक फावटी जाले त्या वेळारय ताणें निर्णय घेवपाचो की ही धोरणां आपल्याक मान्य ना ह्यो जर बेडूक उड्या म्हणटा जर जाय त्या वेळा वेले त्यो बेडूक उड्या न्हय आणि त्या तातूंत भितर तूं एक बेडूक उडून रावलो पूण ज्या वेळार आनी 10 आमदार जे काँग्रेसीचे भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ही रास्त आसा आणि या देशान किंवा गोंयान भितर ती आमच्या सगळ्या जनतेच्या कल्याणकारी आसात काँग्रेस दिशाहीन जाल्ले आसा वो हे जेन्ना तांकां पडटा आणि ते भारतीय जनता पार्टीन येवन परत एक फावटी भरभक्कम अशें सरकार जाता त्या वेळार विजय सरदेसाय जे ताचे ब्लॅकमेलिंग मनोहर पर्रीकर जेन्ना आजारी आसतनाय बी ताणें ब्लॅकमेलिंग केले नवे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय ताणें ब्लॅकमेलिंग करपाचो प्रयत्न केलो एडिशनल पोर्टफोलियोज ताणें घेतले आणि तातूंतल्यानय तेन्ना ताका साक्षात्कार जाले ना की भारतीय जनता पार्टी ही जातीवादी आसा किंवा जनविरोधी आसा। ज्या वेळार ताची चीफ मिनिस्टराच्या पदावेल्यान हाकलपट्टी जाली त्या वेळार परत ताचो सूर बदललो। जेन्ना ताका डेप्युटी चीफ मिनिस्टरावेल्यान काडपाचे संकेत मेळपाक लागले तेन्ना दिल्लीक धांव घेवन भारतीय जनता पार्टीच्या फुडाऱ्या कडेन तो ज्या रितीन उलयतालो की आपली 2 बाकीचे सवंगडी जे आमदार आसात मंत्री आसात तांकां काडल्यार कोता येता पूण आपले एक डेप्युटी चीफ मिनिस्टर दवरात हेय तो म्हणून गेल्लो आसा म्हणजे स्वताच्या आमदाराचेरय बळी दिवन आपल्या मतदान करपी आपल्या मतदारांचोय विश्वासघात घेवन फक्त आपले पद सांबाळपा खातीर ताणें कांयच कमी कांय कसूर केली ना पूण भारतीय जनता पार्टीचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक कठोर आणि निर्णायक अशी भूमिका घेवन ताका आपली जागा दाखोवन दिल्ली। विजय जो पळय भेडूकुड्या म्हणटा भेडूकुड्या कोणें केल्ल्यो जेन्ना मनोहरभाई ह्या जगान ना जाले आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपल्या कडेन चार्ज म्हणजे सीएम जालो तेन्ना हेणें कसलें सेटींग केल्लें फॉरेस्ट आपल्याक दी डेप्युटी आपल्याक दी म्हणून कितें केल्लें आनी जेन्ना काँग्रेसाचे आमदार जेन्ना पक्षान येयले आमचे भितर तांकां कित्याक लागून येयले हो पक्ष खरोच बरो आसा म्हणून येयले गोंयांत जे पळय कितें फॉरेस्ट आनी हे रातयान काबार करपा आशिल्लो तेच काबार करपाक तांकां तें पळोवपाक जायना जालें हे 10 जाण पळय कोण येयल्या तेंचे कडेन हे गोंय काबार जाता तें पळोवपाक जायना जालें म्हणूनच ते आमच्या पक्षान भितर सरले आनी विजय सरदेसाय आसा ताका तुमी काडचो आनी मागीर आमी येतात कित्याक हे गोंय आमी सांबाळया आमचे फ्युचरा खातीर सांबाळया अशें म्हणूनच हे पक्षान येयल्ले आसा। ताणी भेडूकुड्या घेवना भेडूकुड्या घेवपाक हो महाराष्ट्रान गेल्लो हो आमचे कडेन ते आमचे शिवसेने कडेन सेटींग करपाक गेल्लो